नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारात। कळंगूट कांदोळे हडफड्या नागवा आणि पर्रा ओडीपी मेकळे त्याविषयी हायकोर्टाच्या वर्दीक सुप्रीम कोर्टाचो स्टे। 15 डिसेंबर 2022च्या नोटिफिकेशना प्रमाण बांधकामा करूक हायकोर्टान स्टे दिल्ली। आता डिसेंबर 2022च्या नोटिफिकेशना प्रमाण बांधकामांक मेकळीक। मात बांधकामांचो फुडार याचिकेच्या निमाण्या निर्णयाचेर निंबून आसतलो म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट केला। The Supreme Court has stayed the recent order of the High Court in connection with the Kalangut, Kandolim, Arpura, Nagoa and Parra ODP. Earlier, the High Court had stayed any type of development and construction on the basis of permissions granted as per the ODP notified of 15th December 2022. But the Supreme Court has stayed that order of the High Court. It means that development and the construction will continue on the basis of ODP of these 5 villages notified on 15th December 2022. But the Supreme Court has put one condition that any construction or development on the basis of ODP of these 5 villages notified on 15th December 22 will be subject matter of final outcome of the petitions. The Supreme Court has further adjourned the hearing for July for further consideration. Mukesh Kumar for Prudent. कला अकादमीच्या गळटेचेर मंत्री गोविंद कसोच उलोवंक सोदिना। आपणे कला अकादमीची अजून पळोवणी केल्ली ना। पळोवणी करून सारकी माहिती जाणून घेवचे पयलीं ताचेर उलोवप सारकें न्ही म्हूण गोविंदाची जाप। स्लॅबा उपरांत ऑडिटोरियमाच्या एसींतल्यानूय गळटी सुरू जाल्ल्यान विरोधकांनी सरकार आनी गोविंदाक सोलून काडिल्लो। कला अकादमीचो रिनोवेट जो परत लिकेज जाला हेचेर म्हाका तेजेर आत्तां सध्या तरी कांयच उलोवपाचें ना, कारण म्हाका अजून पर्यंत हांव थंय पावना, डायरेक्टली हांव नाशिल्लो। म्हाका दिसता आजच्या पेपराच्या माध्यमांतल्यान हांवें इंजिनियरांक अजून कॉन्टॅक्ट करूं ना, बट आय हॅव गिवन अ डायरेक्शन्स टू माय MS। काही गोश्टी लेखी तुमी घेवपाक जाय। पूण ज्या तरेन आज एका इंजिनियराची हांवें प्रतिक्रिया पळयलेली त्या वेळाचेर हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें की AC डक्टाचें काम चलतालें तें कितपर्यंत खरें आसा योग्य आसा तें म्हाका कांय खबर ना। हांव इतलेंच म्हणटलो, पूण जो पर्यंत म्हाका तेजेर सखोल अभ्यास किंवा माहिती जो पर्यंत म्हाका मेळना तो पर्यंत हांव कमेंट करपाक शकना। अंदू सावन 9वेच्या भुरग्यांक NEP फुडल्या वर्सा सावन 3रे ते 10वे मेरेन NEP लागू करता म्हूण शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार मिडिया कडेन उलयलो। 2027-28 मेरेन सगळ्या भुरग्यांक खंय नवे शिक्षणीक धोरण। 9वेच्या भुरग्यांक सध्या 2 भारतीय 1 विदेशी भाषा शिकूंक मेळटली। आर्ट्स, वोकेशनल स्टडीज आनी इंटर डिसिप्लिनरी विशय नव्यान लागू। परीक्षा MCQ पद्दतीन। जे एकेडमिक स्ट्रक्चर जे आसा गेले वर्साक आमी फावंडेशन लेवलाचेर सुरू केल्लें, ह्या वर्साक आमी सेकंडरी लेवलाचेर म्हळ्यार 9वेक सुरू करतात। आतां ह्या वर्साक जेन्ना आमी 9वेक सुरू करतले, फुडल्या वर्साक आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करतले। ज्या वर्साक आमी गेले वर्साक 5वेक सुरू केल्ल्यान गेले वर्साक फावंडेशन 1 सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक फावंडेशन 2 जातलें सुरू। मागीर तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3 जातलें, तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4 आनी मागीर फावंडेशन 5। तशेंच फुडल्या वर्सा सावन आमचे 3रेक सुरू जातलें, तेजे फुडल्या वर्साक 4थेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक 5वेक। ह्या वर्साक 9वेक, फुडल्या वर्साक 10वेक, मागीर 11वेक, मागीर 12वेक अशी आमी जेन्ना करतले तेन्ना तुमी जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार तुमकां लक्षांत येतलें 27-28 ह्या वर्साक इयर 27-28 ह्या वर्साक आमी सगळे कवर करतले, फावंडेशन 1 to 10। पूण आतांचो फॉर्म्युला आनी पयलींचो फॉर्म्युला हितून फरक इतलोच की पयलें फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज आनी थर्ड लँग्वेज आशिल्ली। आतां फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेज नासतली तर 3 लँग्वेजी, तिनूय लँग्वेजी बरोबरच एकाच स्टँडर्डान आसतल्यो, एकाच बरोबर एकाच तितलीच वेटेज आसतली तिनूय लँग्वेजी। आतां ह्यो 3 लँग्वेजी ज्यो आसात, एक लँग्वेज फॉरेन लँग्वेज म्हणल्यार ती इंग्लीश आमी दवरला हांगा, आनी 2 लँग्वेजी ज्यो आसात त्यो खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाक जाता। राज्यातले 50% बंच केबल काढून उडयल्यात। वीज खात्याक 150 कोटीच्या लुकसाण जाला। चौकशी चल्ला म्हूण वीज मंत्री सुदीन उलयलो।
राज्यातल्या वीज पुरवण्याविषयी प्रश्न जाग्यार घालूक 2 वर्सां जाय। आचारसंहिता लागू असताना सुद्धा कर्मचाऱ्यांक गरजेचे सामान दिला म्हणून मंत्री सांगता। अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्या उपरांत खंय वीज पुरवण व्यवस्थित। आणि तुमकां खबर आसा ते ABC केबल म्हणजे बंच केबल आमी काडटा म्हणून, आणि जे बंच केबल मॅक्झिमम खंयचे हातूंत आशिल्ले, वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीत आशिल्ले, परये कॉन्स्टिट्युएन्सीत आशिल्ले, पार्ट ऑफ वेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, मॅक्झिमम इन सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, हे सगळे काम करपाक आमी चालू केले आणि जवळ जवळ 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लिटेड। 50% ज्यो बंच केबल उरल्या, वी लॉस ऑलमोस्ट अबाउट 150 करोड। त्याची इन्क्वायरी चल्ल्या ती गोष्ट वेगळी, पूण 150 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जेन्ना फेल जालो तेन्ना आमी मुख्यमंत्र्यान आनी हांवें डिसिजन घेतलें की ह्याची गरज आसा, ST लायन अंडरग्राउंड करपाची गरज आसा, आणि त्या भागांत आमी ST लायन कार्यान्वीत केली, घाली न्हय कार्यान्वीत केली। वाळपय सारक्या हातूंत जवळ जवळ 45 किलोमीटर लायन कार्यान्वीत केली। आमच्या परये कॉन्स्टिट्युएन्सीत केली, CMच्या सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीत आमी केली, पार्ट ऑफ सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीत केली, पार्ट ऑफ सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीत केली, आणि आतां वेलीमूय आमचें काम चालू आसा। हे पावस जातकीर वेलींतल्यान जातलें, आणि जें काम ही जी बंच केबलाचें काम आसा तें सादारण डिसेंबर पर्यंत आमची सगळीं टेंडरां वतलीं, सगळीं टेंडरां वतलीं आणि ती कंप्लीट जातली। तमनार प्रकल्प गोंया खातीर खूप म्हत्वाचो। ऑगस्ट मेरेन तमनाराच्यो गोंयांत वीज पुरवण्याच्यो मुळाव्यो सोयी सुविधा उब्यो जातल्यो। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। कर्नाटकांतल्यान तमनार वाहिनी येवपाक आडखळी जाता जाल्यार आमच्या कडेन दुसरो मार्ग तयार आसा, पूण तमनार गोंयाक जायच म्हूण वीज मंत्री उलयला। एक लक्षात घ्या की तनमार प्रोजेक्ट जो आसा तो एज फार एज पावर डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, हांव नको बाकी खूब जाणां लोकां तो नाका, कित्याक नाका हें कांय अजून पसून येना, आनी तो कर्नाटक गव्हर्मेंट करतलो की ना हाचेरूय हांव भाश्य करूं शकना, कारण शेवट आमची जी मिनिस्ट्री आसा फॉर पावर डिपार्टमेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्री तांणी हो एप्रूव करून तनमार प्रोजेक्ट चालू केला। ह्या तनमार प्रोजेक्टांत जवळ जवळ सगळें काम आमचें जालां। फक्त 7 टॉवर फ्रॉम 400 kVA ते कोलवाळे सबस्टेशन टू धारबांदोडा सबस्टेशन ह्या हातूंत आमचे उबे करपाचे उरल्या। धारबांदोडेचें सबस्टेशन कंप्लीट जालां, आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे शेल्डे सबस्टेशन कंप्लीट जाला। एक्स्ट्रा जी वीज जाय आमकां, फाल्यां सकाळीं आमकां जर 1200 मेगावॉट वीज जाय, आतां आमकां सादारण ह्या फावटी वी हॅव क्रॉस 820 मेगावॉट वीज दिली आमकां आमी हायेस्ट सारकी। पयलीं जाल्ली ती 780 जाल्ली, पूण आमी वी हॅव क्रॉस 800, आनी हो जो डिमांड आसा तो डिमांड वाडत रावतलो। ऑन एन एवरेज वर्सा जर 100 मेगावॉट वीज वाडली आसत, डिमांड वाडलो आसत जाल्यार फुडले 5 वर्सां 300 ते 400 मेगावॉट वीज आमकां लागू शकता, आनी त्या खातीर तनमार सारको प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळीं आमकां उपयोगी पडूं शकता। आतां तनमार प्रोजेक्ट जर कर्नाटकांतल्यान येना जाल्यार ताका उपाय आसा। सेंट्रल मिनिस्ट्री जी आसा तांचे कडेन आमी वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान ह्या हेका कोलवाळे पर्यंत जर आमकां अवेलेबिलिटी जो लोड आसा तो दिले नंतर आमच्यांनी तो शेल्डे पर्यंत व्हरपाक जाता, कारण जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें 1200 मेगावॉट वीज कमीत कमी हाडूं शकता अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय उबें जालां। लयराई देवी विशीं नाका जाल्ल्या सोशल मिडिया पोस्टाचें प्रकरण सोंपना। लोकांचो म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा। पोस्ट घालपी स्विडल रॉड्रिगीसाक अटक करपाची मागणी। स्विडल खंय मायनर न्ही, पूण आदी मायनर म्हूण नोटीस धाडिल्ल्यान आतां अटक करूंक मेळना। कोर्टाच्या मान्यतेक रावल्यात म्हूण पुलीस सांगतात। श्रेयाचे अटकेक नेट।
लयराई देवीविषयी नाका जाल्लो सोशल मीडिया पोस्ट केल्ल्याचे प्रकरण सोंपना. म्हापशा पुलिशेंत लोकांची गर्दी. की तेजी एपोलॉजी हे करता म्हणून आतां लोकांक विचारलें आमी सगळ्या धोंडाक आमच्या ते अरेस्ट ते फक्त ताका अरेस्ट करपाक जाय. आणि दुसरे सेक्शनां इतली लायले आसतना ते वालांकडेन गेले कशे हेंच्यांनी कशें परमिशन दिलें हॅलो कशें केलें मागीर न्हू आतां लोकेशन गेलें न्हू ती थंय आहा पूण आमची सगळ्यांची मागणी एकूच आहा की ताका अरेस्ट करपाक जाय. ते मायंडर आसूं जाल्यार मेजर आसूं चल बस आमकां हांगा जाय आनी आमच्या समोरासमोर तेणें माफी मागूंक जाय नाल्यार आमी ताका हें करतली. तो पर्यंत तुमी हांगाच्यान ना आमी वाटची ना कारण आमच्या देवाचेर उलयले ते. पोलिसांकडे इतकेच मागता की तेणे पोलिसांनी ताका हाडचे हांगा उबे करचे. ते आतां ते नाटक करून हॉस्पिटलांत न्हिदला न्हू ताका हांगा हाडचे इतकीच मागणी आहा. पुलीस म्हणटा पहिले मायनर म्हूण चलयेक नोटीस धाडिल्ली. ते मायनर नाशिल्ल्याचे आतां लक्षात आयले. मात एकदा नोटीस धाडले उपरांत ताका अटक करपाक मेळना. कोर्टाच्या आदेशाक रावल्यात. आज जे सगळे शिरगांवांनी आणि इतर एरियांतल्यान जे भाविक गेले तेंचो डिमांड आसलो की ती एक FIR केलेली आमी तितून अरेस्ट मागताली. त्यानंतर आमी तांकां सांगलें तितून आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years असल्या कारणान 41 ही नोटीस दिलेली आसा तिका. आनी 41 ही नोटीस दिल्या नंतर जर अरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय. अकॉर्डिंगली वी विल रायट टू द कोर्ट. ओके सर आता कितें फुडलें फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कोर्टाक लेटर आमी बरयतले आज आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन येता त्या प्रमाणे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले. ते जेन्ना तेंचे डेलिगेशन येयल्ले भितर तांकां मागीर समजून सांगलें ती डायरेक्शन आसा कोर्टाची त्या प्रमाणे एकदां 41 डेची नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट अरेस्ट करूंक मेळना. चेडू एप्रिलान कंप्लीट केली तेणें 18 वर्सां. चेडू मेजर आसा. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. नॅशनल गेम्स जावन अजून एक वर्सूय जावना. कांपाला वेलो ESGचो इंडोर स्विमींग पूल परत बंद. नॅशनल गेम्साक लागून घाई गडबडीन अर्दवट काम करून खंय पूल हँडओव्हर केल्लो. वर्सां आदींच कांय टायल्स फुटले, कांय निखळ्ळे. आतां कंत्राटदार आपल्या खर्चान खंय परत टायल्स घालता. स्विमींग पूल लोकां खातीर परत बंद. आमी सद्या कांपालचे SCG स्विमींग पुला लागीं आहा. जंय तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता स्विमींग पूलचें काम चालू आसा. हांगासर सद्या जशें म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता स्विमींग पुलाचें काम नेटान चलता. हांगासर कार्वेट स्विमींग पुला वयर कापेत घालून ते पोंदाक अंडरग्रावंड काम चालू आसा. तें म्हटल्यार काम तेंचे स्विमींग पुलाचे जे टायल्स आशिल्ले ते रिप्लेस करतात. जे पोरने टायल्स आसले ते काडले आनी आतां नवे टायल्स घातल्या. गोंयान हालींच नॅशनल गेम जाली आनी त्या नॅशनल गेमी खातीर हो जो स्विमींग पूल आहा तो रिनोवेट केल्लो आहा. आमकां ऑफिशियल्सा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा ती म्हटल्यार अशी हो जो पूल नॅशनल गेमी खातीर रेडी केल्लो तो म्हटल्यार बेगीनच्या बेगीन रेडी केल्लो आनी हो जो पूल आहा तो SCGक हँडओव्हर करपा खातीर हे जे काम बेगीनच्या बेगीन केल्लेले तेज्या खातीर जे पोनाकले जे टायल्स आहा तांकां क्युअर जावपाक टायम मेळोंक ना. सद्या आमकां PWD ऑफिशियल्सा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ती म्हटल्यार हो जो आतां टायल्स रिप्लेसमेंटाचें काम चलता ते कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या पयशान करता. हादोण्यात चोरयो जावपाच्यो घडणुको वाडूंक लागल्यात. इश्यू घेवन आमदार कार्लूस IGPक मेळ्ळो. हादोण्या पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाची मागणी. चोरयोच्यो केशी वाडिल्ल्यान हादोण्या हुस्क्याचें वातावरण जाला म्हूण कार्लूस उलयलो. पावसान पणजे खंय बुडटलीच. तातूंत पणजे दुयेंसां पातळत म्हूण ताका भंय. सुकोर थिंगा आल्दोना मोयरा नाशनोला आनी दुसरे जाग्यार पासून लोक कूड घालून मास्क घालून हेल्मेट घालून येतात आनी इतले डेरिंग आसात ते वयतात वरां दार उक्ती करतात. लोक आसा तेन्ना पासून राती येतात आनी एक व्हिडिओ आसा तो पायपां भितर वचून ते चोरी करतात. सो लोक भिलो आसा कित्याक उठले जाल्यार ते कन्फ्रंट केल्यार ते अटॅक करूंक शकता आनी लोक भिला कित्याक एश कोन्न आहा जाल्यार मागीर तेंची सिक्युरिटी आनी तेंगे बरें जायना. सो आमी आयिल्ले एक्सप्लेन करपाक आमचे भंय आसा ते लोकांची. आमी सांगलें पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय कित्याक पेट्रोलिंग आशिल्लें तें उणी जालें आनी पेट्रोलिंग रातीचें बंद जालें पासून. सो ते पेट्रोलिंगाचेर आमी उलयला आनी आमी सांगला पासून ते CCTV कॅमेरा आसून कसलो फायदो ना. फकत दिसता पूण लोकांक वचून जायना. कार्लूस म्हणटा पणजे पावसान बुडटी येतलीच. ड्रेनेजीच्यो वाटो ब्लॉक करून थेयल्यात.
पावसाक 10 दीस असताना फोडिल्ल्या रस्त्यांच्या कितें काय म्हणून प्रश्न. हा एक चॅलेंज मारलेली सरकाराक की तुम कसले काम करात पणजे बुडटले म्हणून. इट इज कॉमन सेन्स तू इंजिनियरींग डिग्री नाका पडयले जाल्यार कसले काम चलता आनी तुमी शिमेट घालून गटर हें करतात आनी गटरा पासून उदक वचपाक पॅसेज सामकें ना तेन्ना उदक शिरकतलें थिंगा आनी म्हाका भंय आसा मलेरिया डेंगी सगळें येतलें आतां फुडें पळयतू हांव कितें आतां पळयतू 10 दीस म्हणटा उरले पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा फुडें आतां फोणटात. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. फोंड्या शांतीनगरार PWDच्या पंप ऑपरेटराक एकल्यान बडयलो म्हूण बोवाळ. फोंड्या वाठारांतले सगळे PWDचे कामगार पुलिशेंत पावले. मारबडय करतल्याक पुलिसांनी बेगोबेग अटक करपाचो म्हूण मागणी. मजगतीं फोंड्या पुलिसांनी पंप ऑपरेटराक मारबडय केली म्हूण शांतीनगरावेल्या नागेश नायकाक अटक केला. आज आम्ही सगळे PWDचे स्टाफ काल एक प्रकरण जालें की म्हाजो गांवचो भाव आनी हेंचे सगळ्यांचे हे मिटर रिडर आनी बाकीचे जे PWD स्टाफ आसा थंय तो टाकयेर शांतीनगरांत काम करता आसतना तेजेर एकट्यान नांव तेजें गोविंद विष्णू गांवकर हो जो काम करता थंय पूण तेजेर नागेश नायक म्हणटा तेणी येवन 4 कांसुलार मारली. पयलीं ताका विचारलें की उदक कित्याक तूं भायर यो पावलो ताका आनी भायर हाडलो आनी तेजेर 4 कांसुलाचेर मारली तेणी. फाटली 20 वर्सां जाली तो ते टाकयेर थंय काम करता आनी आजून पर्यंत तेजेर एकूय नोंद अशी कंप्लेन येयल्ली ना. जावं तेणी ऑफिशियल जर तो उदक येना जाल्यार तेणी ऑफिसान डिपार्टमेंट आसा दागान थंय वचून कंप्लेन करपाची तो बाबा थंय सारको येना कितें येना. इतलो तो थंय काम करता तो संक एक्चुली तेजी ड्युटी ऑफ तरी तो 8 सुद्दां काम करतालो थंय पूण 8 येवन तेणी तेजे राती थापड मारले. राती थोडे स्टाफ तेगे घरा कडेन गेल्ले घरा कडेन वचून ताका विचारलें कित्याक मारलें काय म्हणून तो आनी तेज्यार फुडें उलयता खंय की तेज्यान तुमच्यांनी जाय तें कर अशें म्हणलां खंय तेणी. सो आमी इतलेच पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की जो तेजेर गव्हर्मेंट सर्वंटान मारलो तो जे कितें सेक्शन आसा ती सगळी सेक्शनां तेजेर लावची आनी ताका तुरंत जो बेगीचे बेगीन अटक करचो. नाजाल्यार आज हे सगळे जे स्टाफ आसा तेणी डायरेक्टली सांगलां की जी लायन गेल्ली आसा ती ते टोटली बंद करता म्हणून. फाल्यां लोकांक जर त्रास जाय जाल्यार ताका हे स्टाफ वोबरिगाद आसपाना. आमी फाल्यां ऑल ओव्हर गोवा लायन बंद करतले. अरेस्ट केल्यार तशें काय ना अरेस्ट करून जे तेजेर कितें जी कारवाई करपाची आसा जी सेक्शनां तेजेर कितें आसा ती सगळी लावन आमकां तेजी कॉपी दिवपाक जाय कित्याक आमी ती कॉपी फॉरवर्ड करतले फाल्यां. मजगतीं फोंड्या पुलिसांनी पंप ऑपरेटराक मारबडय करपी शांतीनगरावेल्या दुबावीत नागेश नायकाक अटक केला. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फ्रांसातल्या नामनेच्या कान्स फिल्म फेस्टिवलात पाम अवॉर्डाची सर्त सुरू. आतां मेरेन 10 ते 12 फिल्मां स्क्रीन जाली. लोकांचो बरो रिस्पॉन्स. संवसारभरातले मोठे मोठे सेलिब्रिटी फेस्टिवलात वांटेकार. प्रुडंट कान्सात. सचिन चट्टेकडच्यान कान्सांतल्यान 5व्या दिसाचो रिपोर्ट. Now, apart from all the great films from around the world that are being screened here, the other big attraction is the stars that come in here. You never know whom you might bump across. Well, we saw Demi Moore earlier in the day. She is here with a film called The Substance. There's also Dennis Quaid who acts in that movie. Then we also saw Kevin Costner here with his new film, An American Saga, which has been screened here out of the competition at the Cannes Film Festival. Now, there are around 22 films in the competition section at the Cannes Film Festival this year that are vying for the prestigious Palme d'Or, which is going to be declared on 25th, which is the closing ceremony day. Now, critics from all around the world are trying to make a guess as to who is going to win this award. Well, there are some films that have been screened, some are yet to be screened, and I've managed to catch about 12-13 or probably a little more than that. And so far, where the picture is not very, very clear as to who's going to win the Palme d'Or, which are the best performances so far, it's been a mixed bag. But I am guessing, given the kind of the jury that we have here, which is being headed by Greta Gerwig, well, The Substance might have a chance with Demi Moore in the lead role. She might have a shot for the Best Actress award, or also there could be the other lady from The Girl with a Needle, who's also given a terrific performance in that film. There is also another category called the Un Certain Regard category, which is different from the Palme d'Or, and there are 2 Indian films that are in that category as well. One of them is Santosh, which was screened earlier in the day today, and there is another one called Shameless. Now, do they have a shot at one of the prizes in the Un Certain Regard category?
Well, we'll have to wait and watch. But there was one movie that I saw yesterday. It's a French film about an immigrant from Guinea who tries to get citizenship, or rather a license to work here in France. Now, we've seen a bunch of films that revolve around this migrant crisis and refugees that are coming into Europe, but all of them have a very sympathetic story to tell, and hence you are attracted to it. But for me, of all the films that I have seen so far, there's this film called The History of Suleiman, which was well and truly outstanding, especially for its performance. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.